नमस्कार. जरा हटकेच्या भागान आम्ही आयला वान्नावाडा मोरजी हांगासर श्री राष्ट्रोळी नागनाथ ह्या देवस्थानचो आज वर्धापन दीस आणि त्या निमतान आज आमकां हांगासर आमंत्रित केला. ह्या देवस्थानात भरपूरशे कार्यक्रमांचे आयोजन जाता आणि त्याच निमतान आमचो हांगासर कार्यक्रम दवरला. खूबशे लोक हांगासर आयिल्ले आसा. खूबशी गडबड चल्ल्या भायर आणि थोड्याच वेळान आमी वतली आमच्या जाग्याचेर आणि आजचो कार्यक्रम आमी सुरवात करतली. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जुना सर्प मोठा असे करता करता ते ऑडियन्स गेला 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 आणि मग तो असं फिरूंक लागलो तिकडे. लोक खूप जमून लागले. मग दुसरे दिवस आम्ही शिवरात्री दिसा हे समाधी आहे ना ते येऊन तो रवलो. अशा 15 दिवस तो थंय रवलो. 15 दीस सारको लोक येता वयता सारखे लोक खूप लोक गर्दी जाली. तो हलाना गायना थंयच रावलो आणि लोक त्याका उजवाती मिजवाती दिवंक लागले. गर्दी लोक तितको पळोवपाक वचूच ना. अशें करता 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 खूब दिसांनी तो वयर सरलो. मागीर ते थंयसून त्या समाधीसून वयर सरता आमी बोर्ड मारलेलो वचून त्या बोर्डाक ते तोंड लायला आनी पोरतो तो थंय दिलो. थंय येवन मागीर खूब दीस तेची सेवा केली. समाज अशें करता करता मागीर तो त्या घरा कडेन वचून दवरलो. खंयच्या त्या थंय घरा कडेन रावण्या बरोबर मागीर हालाना धुलाना काय ना. लोक पळोवंक गर्दी लोक खूब पळोवपाक सरपाक. मागीर तो एका बिळान गेलो. तो बिळान गेलो. दुसरे दीस वयर सरलो. अशें करता 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 28 दीस तेका जाले. नमस्कार. सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. श्री राष्ट्रोळी आनी नागराज देवाक नमन करून हांव मिसेस सारिका शिरोडकर हेंचें स्वागत करता. थँक्यू. जरा हटकेच्या आयच्या भागात जमिल्ल्या सगळ्या माझ्या इश्टिणींक मनापासून सगळ्यांचे येवकार, सगळ्यांचे स्वागत. खूप वेळ झालो हांगासर सगळ्यांना वाट पळयतात की आजचो भाग केन्ना सुरू जातलो आणि आजच्या भागान आमी कितें गेम्स खेळटली आणि कितें करतली स्पेशल, कितें तरी हटके करतली आणि कितें हटके आसतले ते हेची उत्सुकता सगळ्यांक हांगासर आसा ही दिसून येता सगळ्यांच्या तोंडाचेर. आणि थोड्याच वेळान आमी आजच्या भागाक आमी सुरवात करता. आमचो पयलो रावंड जो आसता हो सगळ्यांचो परिचयाचो जाला. आतां फुगट्यांचो रावंड. फुगोट्यो म्हणले काय ना प्रत्येक जी आमची हांगासर पार्टिसिपंट आसा तांच्या तकलेन फुगोट्यो फुटपाक लागतात आणि आतांय सगळ्यांच्या तकलेन फुगोट्यो फुटपाक लागले आसतल्यो. पण एक्चुअली आमी फुगोट्यो फोडुया आणि ह्या रावंडाचे पार्टिसिपंट कोण ते काडुया. फुगोट्यो रावंडाचे पार्टिसिपंट आमकां कोण मेळटा पळोवया. आणि म्हाज्या बरोबर आसा हांगा सुहानी आणि बेस्ट पार्ट सुहानीचो आज 5th बर्थडे खंय. सो मोठ्यान ताळयो मारून आमी सुहानीक विश करूया. हॅपी बर्थडे सुहानी. ओके, सो चिट्स काडुया आणि पळोवया आमकां ह्या रावंडची पार्टिसिपंट कोण मेळटली ती. पयले पार्टिसिपंट आमचे अंजा सावंत, शर्मिला तारी, अक्षया वळवयकर, ललिता जोडणकर. फुगड्या रावंडाचे 4 पार्टिसिपंट बरोबर आसा. ओळख करून घेवया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटचे. नांव सांग. अलका गजानन वळवयकर. अलका कितें करता तूं. हाऊस वायफ. कितें हॉबीज कितें करपाक आवडटा. जेवण करपाक आवडटा आणि भोंवपाक आवडटा. ओके, हितूंतले एक चीट काड आणि तो क्वेश्चन तुजो. हांगासर पयल्या पार्टिसिपंटाक आमी एक देवळाचो पिक्चर दाखयतली, फोटो दाखयतली आणि ते देवूळ तुवें खंयचें तें सांगपाक जाय. ओके. मंगेशी. ओके, हांगासर उत्तर दिला मंगेशी आणि ताचें उत्तर चुकला. सो ऑडियन्साक दाखयता हो फोटो. दिसता सगळ्यांक. ओके, फोटो सगळ्यांनी पळयला. आता कोण आन्सर दिता पळोवया. हात तरी करा कोणाक येता ते. यो. शांतादुर्गा कवळेकरीन कवळ्या. उत्तर चुकला. माडोळा. उत्तर चुकला. ओके, उत्तर हांगासर म्हाका दिसता कोणाक येना. चान्स आसा. कोणाक खबर आसा. उत्तर आसा नागेशी देवस्थान. मंगेशी ते हे नागेशी. नांव सांगा. ललिता दिलीप जोडणकर. तुम्ही कितें करता. घरात कडेन. ओके, तुमकां कितें करपाक आवडटा. तुमचे हॉबीज कितें. अशें घरानूच
ओके घरातलं काम करपाक आवडटा खरें रे आं ओके एक चीट तुका ओके तुका कितें येता पळोवया ओके तांकां आयला कभी हा कभी ना तुमचो टायम सुरू जाता आतां कभी हा कभी ना हो रावंड केन्ना पळयल्लो हां टीव्हीर पळयल्लो हां ओके हांगासर हय म्हणलें तिणें कोण ट्राय करतलो खेळपाक बेगीन या फास्ट टायम काडनाका नांव सांग तुजें वासंती अंकुश कोले. ओके वासंती तुजो टायम सुरू जाता आतां तुका कार्यक्रमांत भाग घेवपाक आवडटा न्ही नांव सांग लक्ष्मिता लक्ष्मण परब. ओके तुजो टायम सुरू जाता आतां तुका मातशें लसता कितें गो तूं ना ना ओके शेवटचे पार्टिसिपंट नांव सांग हस्ता सचिन कोले. तुमचो टायम सुरू जाता आतां हस्ता ओदोळ पासून तूंच आमकां हांगासर कॉर्डिनेट करतालें तुका खबर आशिल्लें बरी प्रोग्राम आसा म्हणून हांगा आशिल्ले आनी तूं हांगासर कितें मेंबर बी आसा तशें मेंबर बी ना. ओके शेवटचे पार्टिसिपंट कभी हा कभी ना खेळटाले हांगासर आनी तेकाय हय आनी ना म्हणसर रावपाक जालें ना पण सगळीं जितली पार्टिसिपंट हांगासर आयले तांचे मोठ्यान ताळयो जावं न्ही ओके सो फुगोड्या रावंडाचे आमचे थर्ड पार्टिसिपंट ताका पळोवया कितें प्रश्न येता तो आनी ताची वळख करून घेवया अंजा विष्णू सावंत. तुमी कितें करता काम करता काय ओके आनी हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा घरान काम करून आनी भायरूय काम करून आवडटा तुका ओके तुजे क्वेश्चन पळोवया खंयचो तो ताका प्रश्न आयला ताका 3 म्हणी म्हणून दाखोवपाक जाय आमकां ते कोंकणी आसूं किंवा मराठी 3 आमकां म्हणी जाय येता म्हणी खंयच्योच येना म्हणीच येना एकूय ओके हांगासर आमच्या ह्या पार्टिसिपंटाक हे म्हणी येच ना आयकला तरी केन्ना आयकला पण ताका याद ना खंय सो तुमच्या पैकी कोणाक खबर आहा तुमकां अजून प्रायज मेळूंक ना तुमी ट्राय करतात एक नाका एटलिस्ट 3 म्हणी म्हणपाक जाय रांदता येईना ओली लाकडं काकीला कळसा गावाला वडसा आनी एक कोणाचे म्हशी ना ना आतां ना प्रॉम्प्टिंग केल्लो ना कोणाच्यो म्हशी कोण काडटा उटा म्हशी ओके. मेल्ले म्हशीक सवाशेर दूद आनी हाकीक आसा चेडो आनी सोदता सगळो वाडो. ओके हो प्रायज वता ऑडियन्सान हाजे विनर येता हस्ता आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन ओके सो शेवटचो प्रश्न शेवटची पार्टिसिपंट नांव सांगा बामिनी भरत कोले. तुमी कितें करता नुस्तें विकता ओके आनी हांगासर म्हणल्यार खुबशे आमी पळयता हांगासर स्पेशली हांगा आमी खूब फावटी म्हणटाली कितें हेवटेन सायडीन जाल्यार आमचे जे खुबे मेळटात कालवां मेळटात सो हांगासर आमचे मदीं ही आसा बिजनस वुमन एक्चुली ती कशें कितें तुमकां हांगासर रिस्पॉन्स आसा म्हणजे आदी आशिल्लें तशेंच तुमकां हांगासर हें आसा गिरायक बी तशेंच हय ओके तुमचो प्रश्न तुमकां शेवटचो प्रश्न उरला एकूच आनी तुमकां आसा वादा हो शब्द घालून तुमकां पद म्हणपाक जाय ओके 3 पदां जाय आमकां वादा हे शब्द येवंक जाय भितर वादा आनी 3 पदां वादारा है मेरी ओके तिका येना खंय तूं करता ट्राय ओके वादा कर ले साजना तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू न रहे वो. आनी एक ओके तुमच्या पैकी कोणाक येतालें बेगीन या फास्ट वादा कर ले साजना तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू न रहे होंगे जुदा ये वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम जो वादा किया है निभाना पडेगा. ओके ते मोठ्यान जाणां जालें आमच्या ह्या पार्टिसिपंटाक खातीर ओके आमचो हो प्रायज वता अंजा एका आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो हटके रावंड हटके रावंडाक आमी सुरवात करता आनी पळोवया हटके रावंडची पार्टिसिपंट आमकां कोण मेळटली ती रेश्मा परब नयनी सावंत शुभांगी सावंत लक्ष्मी परब वासंती सो ही आसा आमची 5 पार्टिसिपंट जी खेळटली आमचो हटके रावंडाक आमी सुरवात करतली पण ताचे पयलीं गेम कशी आसली तुमकां सांगता आमची पार्टिसिपंटाक दितली सीडी पार्टिसिपंटांनी सीडी उडोवपाक जाय एका सर्टन पॉयंटाच्या वयल्यान आनी सीडींची जोडी जावपाक जाय म्हणजे एकामेकाचेर सीडी जी पडटा तो पॉयंट आमी कावंट करतली आनी मॅक्सिमम पॉयंट जी पार्टिसिपंटाक मेळटली ती आसली हे रावंडची विनर टायम आसतलो 1 मिनटाचो आमी सुरवात रेश्मा पासून करतली रेश्मा रेडी स्टार्ट
3. ओके आता खेळले नाही नी रेडी स्टार्ट. दोन 3, 2, 1 स्टॉप. ओके सुपर ते 3 पॉइंट. ओके आता खेळले वासंती. वासंतीचा जो टाइम सुरू होता आता ते 8, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप स्टॉप. ओके परत एक 43. ओके आता खेळले शुभांगी. तुझा टाइम सुरू होता आता 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप. ओके 4. ओके शेवटची पार्टिसिपंट लक्ष्मी परत. आयच्या भागातले हटके राऊंडचे विनर येतात शुभांगी सावंत आणि ताका मेळटा प्रुडंट कल्याण कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. हटके राऊंड उपरांत आता खेळूया आमचो आयच्या भागातलो मोस्ट अवेटेड राऊंड जो आसता आमचो धमाल जोडी राऊंड. आज हांगासर आमकां धमाल जोडी कोण मेळटा ती पळोवया. पण तेजे पयलीं पळोवया पार्टिसिपंट कोण ती ह्या राऊंडची. धमाल जोडीच्या ह्या राऊंडाक आमी सुरवात करता. आमच्या बरोबर 2 कपल्स आसा हांगासर जी खेळटली धमाल जोडी ह्या टायटला खातीर. आणि आमची पहिली कपल आसा शाबी सोडणकर आणि साची सोडणकर. मोठ्यान थाळ्यो जाली तेंच्या खातीर. आणि आमचे सेकंड कपल आसा अभिमन्यू वळवयकर आणि अक्षया वळवयकर. मोठ्यान थाळ्यो जाली तेंच्या खातीर. ओके सो ही आसा आमची 2 कपल जी खेळटली आमच्या धमाल जोडी ह्या टायटला खातीर. पळोवया ह्या दोगां पैकी धमाल जोडी आमकां कोण मेळटा ती. ओळख करून घेवया आमच्या पहिल्या कपलाची शाबी आणि साची. माझे नाव जावन आसा शाबी दिलीप सोडणकर. म्हाजो ओन बिझनेस आसा. लग्नाक किती वर्सां जाली? 1.5 वर्स. 1.5 वर्स. ओके साची शाबी सोडणकर आणि हांव हाऊसवाईफ आहा. ओके आणि लग्न कशें आशिल्लें? लव मॅरेज का अरेंज मॅरेज? अरेंज मॅरेज. ओके सो 1.5 वर्स जाला. सो त्याच्या बद्दल कितें सांगतले? त्याच्या बद्दल मातसो शांत आहा. म्हाका सपोर्ट खूब करता आणि माझे नशीब आहा की हांव म्हाका घोव गावलो. अरे वा त्याच्या बद्दल कितें सांगतले? कॉम्बिनेशन जाता की उलोवप कोंकणी आनी मराठी जाता. ओके आणि अर्शिकन स्वभावान कशें आसा बरें. हां मराठी कॉम्बिनेशन हांगा गोंयचे न्ही. ते आमचे बॉर्न बॉटम इन गोवा आणि मागीर रावताले बॉम्बे म्हणून ते मराठी आता. ओके पण तो कितें व्हडलो हे न्ही. आतां तूं एडजस्ट करूं शकता. आणि हरशी बेस्ट पार्ट स्वभावाचो कितें म्हणटलें ते तुका बेस्ट तेजो स्वभाव खंयचो आवडटा? तो सामको इम्प्रेस जाता असो. फॅमिलीन कशी अंडरस्टँडींग जाय ती अंडरस्टँडींग आसा. म्हणजे सांगल्यार कळटा. म्हणजे हेच जाय तशें ना कितें एडजस्ट जाता. खंयचो स्वभाव जी तुका अजिबात आवडना आतां बेगीन चेंज केल्यार बरो असो दिसता? राग. राग तुका राग येना चड? येता तेका चड येता? चड राग म्हणजे तेका हाय टेम्पर रोखडो येता. आं ओके रोखडेच येता. शॉर्ट टेम्पर आसा. ओके सो ही आसा आमची पहिली कपल आणि तेंच्यांनी आपल्या बद्दल सांगलें. ओके आमचे फुडले कपल आमच्या बरोबर आसा आणि ओळख करून घेवया तेंची. म्हाका दिसता चडशी ओळख करून घेवपाची गरज ना. वन ऑफ द पॉप्युलर फेसीस म्हणल्यार आतां खूब फावटी आमी तांकां खुबशे जाग्यांचेर जजींग करतना पळयलां, एक्टींग करतना पळयलां, मॉडलिंग करतना पळयलां. तांच्या बद्दल सांगण्यासारखें खूब आसा. सो तेंच्या कडल्यान आयकून घेवया. ओके म्हजें नांव अभिमन्यू चंद्रराज वळवयकर. बाय प्रोफेशन हांव एक्टर प्लस मॉडल प्लस हांव एक जनरल मॅनेजर म्हणून एका हॉटेलान काम करता. आनी ही म्हाजी मिसीस मातशी हेजी वळख करून घेता. अक्षया वळवयकर आणि हांव हाऊस वायफूच घरात आसता आनी आमच्या लग्नाक 2.5 वर्सां जालीं. ओके लग्न कशें आशिल्लें? लव मॅरेज काय अरेंज? लव मॅरेज. लव मॅरेज. ओके अभिमन्यू कडल्यान आयकून घेया आमी लव स्टोरी कशी आशिल्ली. म्हाका दिसता नो डावट सगळ्यांकूच इंट्रस्ट आसतलो आयकोपाक ह्या क्यूटशे कपलाची लव स्टोरी. लव स्टोरी चालू जाल्ली 11 वर्सां पयलीं आमची. हांव लॉ कॉलेजीन वास्को शिकतालो. म्हणजे डिग्री करतालो तेन्ना म्हाजी आनी शी वॉज इन स्कूल. जालें कितें म्हाका पयलीं एका केन्ना पळोवंकूच ना एका पयलीं हांवें. आनी एका बेश्टेच सांगलें की हांव तुका लायक करता बीन म्हणून.
आनी जाली गजाल आनी मागीर हेका खरेंच पळयलें सारकें ल्हान आसतना पळयतालें ताका पयलीं हांव जालें बिलें आनी कोणा कडसून म्हाज्या तेज्या फ्रेंडा कडसून ताका प्रपोजल धाडलें म्हणजे तुका लायक करता हें आनी हे डिमांड सांगलेलें आपूण तुका हें करना तें चल आपल्याक इतकें बीन मोग नाका कांय नाका जाता जाता एक दीस आमी सबंद दीस रातची उलयली फूल नायट उलयली आनी सकाळी फुडें संक सुमार म्हाका रिप्लाय येयलो आय लव यू टू म्हणून विदीन 1 डे अशी आमची मागीर जाली चालूच जाली सगळे सकमडीज खूब येयले अशें पण फायनली शी इज माय वायफ. ओके आणि आमी ताका एक्चुअली सांगचें म्हळ्यार ताका खूब सपोर्ट करता शी इज व्हेरी सपोर्टिव्ह आणि स्वभावा बद्दल कितें सांगता तुजें स्वभावाच्या बद्दल मातशें शी इज लायक व्हेरी गर्लफ्रेंड आसतना वेगळे आणि भायर जातकच वेगळे सो आतां आयकुया कितें तो एवरी टायम म्हाका सपोर्ट करताले ते ना न्हू अशें ना केन्ना मॉडलिंगेच्या बद्दल म्हाका तें सांगलेलें तेणें पळय आपूण भंय दिसता आपल्याक तूं आपल्याक सोडून वचत हे वचत बट एवरी टायम शी सपोर्टेड मी तशें कांय नासलेलें बट अबावट तिजो स्वभावाच्या बद्दल शी इज व्हेरी गूड हार्टेड म्हणजे कितेंय सांगता आनी कितें बऱ्या खातीर सांगता कितें बायल आसता ती घोवा खातीर केन्नाय एक सपोर्टीव आसता एक सपोर्ट सिस्टम आसता तरी सदांच तें म्हाका बरें सांगतालें तशें केन्ना शी इज व्हेरी गूड आनी शी इज लायक आमी म्हणटाय एक फॅशन डिझायन ताका खूब शॉक आसा पूण ताका हांव व्हेरी सून ताका एक बुटीक अहो घालून दिवपाक चित्ता पळया ओके मे युअर ड्रीम कम ट्रू व्हेरी सून थँक्यू सो मच आणि खंयचो स्वभाव तुका दिसता की चेंज करपाकूच जाय तेणें राग शी इज व्हेरी बायलांक चड राग येता ताका खूबच राग येता तकले राग आसता मात कितें साठ सूट जाल्लें नाका हेका नाल्यार म्हाजी विकेट पडटा सोमतीच. ओके ताच्या कडेन आयकून घेवया की अभिमन्यू कसो हजबंड तो म्हाका सगळे हितून सपोर्ट करता केन्ना अशें कितें ना कितें मागता तें सगळें हाडून दिता. ओके खंयचो स्वभाव तुका आवडना खरें ऑनेस्टली तशें सांगपाक खूब आसा पूण एकूच आवडना की तो आपल्या कामा फुडें आनी म्हाजें कांय आयकून घेयना. ओके जस्ट तो अपकमींग स्टार सो ताका खुबशे एडजस्टमेंट करचे आसतले खूब सो मे बी ओके सो आमचे बरोबर हे 2 क्यूटशे कपल आसा त्यांच्या बद्दल आमी जाणून घेतले एक अरेंज मॅरेज एक लव मॅरेज लग्न कशें आसूं न्ही पण लग्न जातकूच जी बॉन्डिंग आसता एकामेकाक समजून घेवपाची जी त्यांच्या बद्दल कॅपेसिटी आसता ताका लागूनच तेजें लग्न टिकून उरता आनी सक्सेसफूल जाता सो दोनाय कपला खातीर मोठ्यान ताळो जाली आनी तेंचे बरोबर आमी खेळटली हो धमाल जोडी रावंड धमाल जोडीच्या फायनल राउंडाक आमी सुरवात करता गेम खेळटली आतां आमी आनी आमची पार्टिसिपंट जी आसा हजबंडाक 5 चान्स आसतले आनी वायफाक 5 चान्स आसतले पयली वायफ बॉल थ्रो करतली बॅकवर्ड थ्रो करपाचें तुवें आनी हजबंड कॅच करतलो बकेटान तशेंच मागीर तुवें थ्रो करपाक जाय आनी ती धरतली सो लायन आसतली ते लायनीच्या भितर रावन तुमी कॅच करपाक जाय ओके एक सो 8 पॉइंट्स सद्या हांगा मेळ्ळा आनी नेक्स्ट खेळटली आमची फुडली कपल अभिमन्यू आनी अक्षया आयच्या भागातली धमाल जोडीची रनरअप जाता अक्षया आणि अभिमन्यू वळवयकर आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो फूड वाउचर कॉंग्रॅच्युलेशन आणि आमची आयची धमाल जोडी जाता शाबी आणि साची आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन ओके सो आमच्या आयच्या भागातली आमकां धमाल जोडी मेळ्ळी शाबी आणि साची आणि आमची रनरअप जाली अभिमन्यू आणि अक्षया दोन्ही कपल्सां खातीर खरेंच परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो जावनी आयच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक आमी सुरवात करता जो आसता आमचो चक दे राउंड आणि चक दे राउंडची आयची गेम आसा ती तुमी पळोवं शकता की पार्टिसिपंटाक आमी दिला एक बलून आणि तांच्या मुखार दवरला एक पेपर कप्स बलून ब्लो करून ते वाऱ्यान तेंच्यांनी कप मूव करपाक जाय आणि समोर आशिल्ली लायन क्रॉस करपाक जाय
सगळ्यांत पयली जी लायन क्रॉस करता ती आपली हे रावंडची विनर. सो पळोवया आमकां ह्या शब्द रावंडची विनर कोण मेळटा. रेडी स्टार्ट. हातीन दुखलप ना. आयच्या चौथ्या राऊंडचे हरात होता लक्ष्मिता आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि आमच्या आयच्या भागातली चक राऊंडची विनर होता अनिता. मोठ्यान ताळो जावन अनिता खातीर. आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. हांव टीम प्रुडंट मिडियाक थँक्यू म्हणटा कित्याक ते हांगासर येयल्या म्हणून. सेकेंडली सारिकाक हांव थँक्यू म्हणटा. ताणें काय बरो घरा अडके शो ताणें हांगासर केलो. आनी आमच्या वाड्याकारांक सगळ्यांक एक मोठीशी ताळी. वार्नावाडा मोर्जी हांगासर श्री राष्ट्रोळी नागनाथ प्रसन्न हांच्या वर्धापन दिसाच्या निमतान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हांगा जमिल्ल्या सगळ्या इश्टिणेक तशेंच अभिमन्यू वळवयकर जेंच्यांनी हांगासर आमकां आपयलें. फुडल्या भागान मेळुया तुमच्या वाठारान अशीच खुबशी मजा मस्ती करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. ओके फुगड्या रावंडाची 4 पार्टिसिपंट बरोबर आसा. मातशी प्लीज उलोव नाकात. प्लीज उलोव नाका. टायम जितलो उरता पळय तितले फावटी आमी वचून हाडूं शकतात. सायडीक राव थोडं सायडीक राव. ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान परत घेता. शिवन्नी सावंत मगो. ओके सो अशीच एकामेक बाय खंय वयता. तुकाराम